कोट्यांनी रुपया खर्च करून गोय मनरिजवण संस्थेची पोरुचीच टीम ह्याय फावट फ्रांसाच्या कान्स फिल्म महोत्सवाक हाजेरी लावपाक सज्ज जाल्या। 13 सदस्यांची ही टीम मंगळारा फ्रांसाक वतली। 21 मे मेरेन कान्स महोत्सव सोंपा मेरेन ही टीम फ्रांस दौऱ्यार आसतली। ह्याय वर्सा कान्स फिल्म मार्केटात पयल्याच फावट गोय पवेलियनाचो आस्पाव करून घेतला। ह्या पवेलियनाच्या माध्यमांतल्यान बसका, नेटवर्किंग, इव्हेंट आनी सादरीकरणाच्या माध्यमांतल्यान गोंयाक फिल्म शुटिंगेची मुख्य सुवात म्हणून प्रसिद्धी दिवपाचो यत्न आसतलो। गोंयच्यान कान्साक वचपी ह्या टीमीत गोंय मनरिजवण संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी अश्विन चंद्रू, सरवेवस्थापक मृणाल वाळके, व्यवस्थापकीय अधिकारी प्रवीण प्रभू, सिद्धेश साने आनी अर्जुन नार्वेकर हांचो आस्पाव आसा। खाजगी कम्युनिदाद आनी आल्वारा जमिनींतली घरां कायदेशीर करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। ही घरां कायदेशीर करपा खातीर रोखडेच कायदो हाडटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। दिवचलच्या प्रशासकीय ब्लॉक प्रकल्पाचो बुनयादी फातर सोमारा मुखेलमंत्र्यान घातलो, त्या वेळार ते उलयताले। दिवचले 60 कोटींच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांदकामाची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बुनयादी फातर घातलो। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये थंय हजर आशिल्ले। कला अकादमी गोंयची सांस्कृतीक वळख आनी दायज। मात फाटले कांय दीस जाले आमी पळयतात की नूतनीकरणाच्या नांवान सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात नाटकाच्या प्रयोगा वेळार लायटी बंद पडटात, स्लॅबाक गळटी लागता। ह्या सगळ्या प्रकरणाची तपासणी जावपाक कळाव जाता आसतनाच फाटल्या वर्सा कोसळिल्लो कला अकादमीच्या ओपन एअर सभागृहाच्या स्लॅबाची दुरुस्ती करपाचो मुहूर्त काय तांकां मेळना। तर ह्याच सुवातेचेर आतां आमकां कपडे सुकत घातिल्ले दिश्टी पडटा। एक वटेन कोयराच्यो राशी तर दुसरे वटेन हे सुकत घातिल्ले कपडे कला अकादमीच्या ओपन एअर ह्या सभागृहात दिश्टी पडटा। कला अकादमीची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। अस्नोडेच्या अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या संचालकाक बेगोबेग अटक करात, तांची मालमत्ताय जप्त करात म्हणून बँकेच्या फटावल्ल्या खातेधारकांची सरकारा कडेन मागणी। अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेधारकांचे वट्ट 11.5 कोटी अडकल्यात। फाटली सुमार 2.5 वर्सां जाली अस्नोडेच्या अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेधारकांचे वट्ट 11.5 कोटी रुपया अडकिल्ले आसा। तांचे हे अडकल्ले पयशे तांकां आजुनूय मेळिल्ले ना। ह्या फटाविल्ल्या खातेधारकांच्या अष्टगंध ठेवीदार मंचान राज्यातले संबंधित मंत्री धरून ते केंद्रीय अर्थमंत्री आनी राष्ट्रपती कडेन लेगीत कागाळ केल्या, मात ताचो आजून कांयच फायदो जाल्लो ना। अष्टगंधाच्या संचालकाक अटक करची, तांची मालमत्ताय जप्त करची अशी तांची मागणी आसा। कश्टीमळ सांगे हांगासर एका चिरेखणी लागसर केमिकल वेस्ट आनी बॅरलांच्या ढिगाक लागिल्लो उजो निमणो नियंत्रणात आयलो। कुडचडे उजो पालोवपी दळान 2 दिसांच्या कसरती उपरांत उजो आटपात हाडलो।
मडगांव आखे वाठारांत वीज खात्याच्या मालमत्तेत आशिल्ली 25 बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी एग्राक्युलिटीज हाणें मडगांव नगरपालिकेक दिला। ह्या विशीं नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक निर्देश दिला। बेकायदेशीर अतिक्रमणाक लागून वीज कार्यालयाच्या फुटपाथ तशेंच पार्किंग सुवातेचेर आडमेळी येवपाक लागल्या। तशेंच ह्या अतिक्रमणांक लागून कार्यालयांत येवपी लोक तशेंच कर्मचाऱ्यांची अवतिकाय लेगीत जाल्ली आसा। मडगांव कोंब वाठारांत बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन कर्नाटकाच्या दोगांक अटक केल्या। फिरोज पठाण आणि नदीम बागवान अशे अटक केल्ल्या दुबावितांचें नांव जावन आसा। कोंब वाठारांत सांपळो रचून पुलिशेन ह्या दोगांकूय रंगे हात धरले। तशेंच तांचे कडल्यान 3.8 लाखाचो सुमार 4 किलो गांजा जप्त केलो। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। आंबे धुलय भाटात धुडगूस घालपी गव्यांच्या कळपाक भायर काडपा खातीर रान खात्याचें कोबिंग ऑपरेशन। फाटले 2 दीस जाले गव्यांचो कळप भाटात आशिल्लो। रान खात्याच्या हाताक मात हे गव्वे लागले ना। परतून जर आयले जाल्यार रान खात्याक कळयतले म्हणून भाटकार सुनील खानोलकरान सांगले। गव्यांक रानांनी खावपाक कांय ना। ताणें सध्या लोकवस्तीत गव्यांनी येवपाचे चालू केलेले आसा। आंबे धुले गांवचे भाटकार सुनील खानोलकर उलयताले तांच्या भाटात फाटले 2-3 दीस जाले गव्यांनी धुडगूस घातिल्लो आसा। निमणे भाटांतले गव्यांचे कळप भायर काडपा खातीर ताणें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळयले। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गव्यांक धरपाक कोबिंग ऑपरेशन सुरू केलें। कोयर ही गोंयची एक व्हड समस्या आसा। ह्या समस्येक सगळ्यात चड लोकूच जबाबदार आसात हातूंत कांयच दुबाव ना। लोक रस्त्यार कुशीक कोयर उडयतात आनी उपरांत कुत्रे गरवां हो कोयर खातात। ह्या रस्त्या कुशीकच्या कोयराक लागून हाच्या आदीं कुत्र्यांनी लोकांचेर हल्लो करपाच्यो घडणुको मुखार आयिल्ल्यो आनी तातूंत लोकांचे जिवूय गेल्यात। मात आतां ह्या रस्त्या कुशीकचो कोयर खावपाक रानटी जनावरांय जमतात आनी हे चित्र पळयात। बेतोड्या बोंडबाग वाठारांत रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर खावपाक हे कशे गव्वे रेडे लेगीत हांगासर आतां येवपाक लागल्यात। सांगेमालांतलो कुर्डी गांव सुमार 10 म्हयने साळावली धरणाच्या उदकांत आसा। मे म्हयन्यांत हे उदक कमी जाले काय ह्या सुवातेचेर आशिल्ल्या श्री सोमेश्वर देवाचो उत्सव मनयतात। 2015 वर्सा सावन मे म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा ह्या सुवातेचेर हो उत्सव मनयतात। कुर्डी गांवचे लोक जे दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात ते दर वर्सा आपल्या गांवांत येवन ह्या उत्सवात वांटेकार जातात। तशेंच कर्नाटकांतले श्री सोमेश्वर देवाचे भक्त लेगीत उमेदीन ह्या उत्सवाक वांटेकरी जातात। मात ह्या वर्सा उदकाची पातळी कमी जावंक ना। सोमेश्वर देवूळ उदकाच्या वयर आयला मात देवळा कडेन वचपाचो रस्तो आजुनूय तांकां उदका पोंदा आशिल्ल्यान ताका लागून ह्या वर्सा 18 मेक जावपी उत्सव फुडें धुकलपाची पाळी आयला।
भारताक धाडिल्ल्या संदेशात BLAन म्हटला की जर भारत पाकिस्तानाचेर हमलो करपाची साजिश करता जाल्यार ते BLA भारताच्या फाटल्यान आसा. त्याचबरोबर ते पाकिस्तानाचेर फाटल्यांतल्यान फौजांचेर ते धावो करतले आनी त्याच वांगडा ह्या युद्धात भारताक सहयोग करपाक लेगीत ते तयार आसात खंय, अशें BLAन सध्या म्हटिल्लें आसा. पाकिस्तान जर भारताचेर कसलो हल्लो करता आसा जाल्यार भारताक सहयोग करपाचे BLAन कळयल्लें आसा. आता गजाल अशी आसा की पाकिस्तानाच्या अंतर्गत वादाची ही साक्ष दिवपी गजाल जावन आसा. पाकिस्तानात अंतर्गत अशांती आसतना लेगीत पाकिस्तान भारता वांगडा घेर करपाची स्वप्नां पळयता. तातूंतल्या तातूंत BLAन भारताक असो संदेश दिलेलो आसा की जर पाकिस्तान हमलो करता जाल्यार ताच्या फाटल्यांतल्यान ते धावो करतले. ऑपरेशन सिंदुराच्या सफलतेचेर चाळोवन पाकिस्तानान भारताचेर ड्रोन हल्ले केले, मात तरी भारतान ते निकामी केले. ह्या फाटभुंयेर भारताच्या शीम वाठारांनी प्रतिबंध लायिल्ले. मात आतां युद्धविराम घोशीत जाले उपरांत शिमावर्ती भागांनी जनजीवन सुरळीत जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. सोमारा सकाळीं जम्मूत बाजार, मंडी तशेंच हेर दिनचर्याचो चहल पहल सुरळीत जाल्ल्याचो पळोवपाक मेळ्ळो. जनजीवन पूर्वपदाचेर परतुपाक लागिल्ल्याचें हें चित्र जम्मूत सध्या पळोवपाक मेळटा. भारत पाकिस्तानाच्या घेर्रा उपरांत देशांतले कितलेशेच विमानतळ बंद केल्ले. आता तणावाची स्थिती पूर्वपदाचेर येवपाक लागिल्ल्यान एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान 32 एअरपोर्ट्सांक परतून उक्ते करपाचो आदेश दिलेलो आसा. त्याचे व्यतिरिक्त 25 एअर रूट्स तत्काल चालू केल्यात. भारताच्या शिमाच्या उत्तर आणि पश्चिम वाठारांत आशिल्ल्या एअरपोर्ट्सांचेर उडान संचालकान 9 मेच्यान 15 मे मेरेन विमानांक उड्डाण करपाक थांबयल्ले. आता स्थिती पूर्वपदाचेर आयिल्ल्या कारणान विमान उड्डाण परतून सुरवात करपाचो निर्णय एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान घेतिल्लो आसा. भारत पाकिस्तान तणाव कमी करपाच्या दिकेन महत्वपूर्ण पाऊल उबारतना दोनूय देशांक 10 मे दिसा शस्त्रसंधीचेर करार संमत करपाचो निर्णय जालो. गोळीबार आणि सैन्य कारवाई थांबयल्ल्यो आसतना पाकिस्तानान ताचे उल्लंघन केले. ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भारतीय रक्षा दळांक सक्त निर्देश दिलेले आसा. दुस्मानांनी जर गोळीबार केलो जाल्यार गोळा फेक करपाचे आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भारतीय सैन्याक दिलेले आसा. त्याच बरोबर सगळ्या शीम वाठारांनी सतर्कतेचो इशारो लेगीत कायम आसा. पाकिस्तानान शस्त्रसंधीचें उल्लंघन केल्ल्यार पाकिस्तानाचेर विश्वास दवरूं येना. ताका लागून आजुनूय सतर्कतेचो इशारो कायम आसा. तशेंच भारतीय सैन्य आजुनूय बॉर्डरींचेर लक्ष दवरून आसा. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान म्हटले की दिल्ली सरकार सदांच एक नवो प्रोजेक्ट हाडीत आसता. ज्या तरेन आमी 500 किलोवॅटाचो सोलर प्लांटाची सुरवात केली. पुराय दिल्लीत सोलर एनर्जीचो एक नवो नेटवर्किंग सुरू करपाचो आसा. सगळ्या इमारतींचेर सोलर पॅनल लावन ग्रीन एनर्जी विकसीत करपाचें आवाहन दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान केलेलें आसा. त्या उपरांत फुकट विजेची गरज केन्ना भासची ना जाल्यार आमी खुद्द आपली स्वताची वीज तयार करतले आनी स्वताची वीज करपाक दिल्लीवासी सक्षम जातले अशें दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान म्हटले. ताका लागून सौर एनर्जीक एक चालना दिवपाचो निर्णय आनी दिल्ली ग्रीन एनर्जी खातीर सक्षम करपाची घोशणा दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान केला.
भारत पाकिस्तानाच्या मदीं जाल्ले समझोते उपरांत जम्मू काश्मीरात जनजीवन सुरळीत जावपाक लागला. दरम्यान जम्मू काश्मीर नव्या उंचायेचेर पावपाक लागला. श्रीनगराच्या लाल चौक हांगासर स्मार्ट सिटी अंतर्गत जावपी लाकडाच्या पुलाच्या बांदकामाक आतां परतून नेटान सुरवात जाला. थळावो आमदार अहसान परदेसी तशेंच थळाव्यांनी जनजीवन पूर्वपदाचेर आयिल्ल्याचे सुत्रांक सांगले. भारत पाकिस्तानाच्या मदीं जाल्ले समझोते उपरांत जम्मू काश्मीरात जनजीवन आतां परतून पूर्वपदाचेर येवपाचे दिश्टी पडपाक लागला. स्मार्ट सिटी अंतर्गत हांगा श्रीनगरच्या लाल चौक हांगासर जो स्मार्ट सिटी अंतर्गत जावपी लाकडाचो पूल जो ह्या तणावा खातीर बंद केल्लो ताचें बांदकाम आतां परतून सुरवात केलेली आसा. रोहित शर्मान टेस्ट मॅच क्रिकेटींतल्यान संन्यास घेतले उपरांत आतां विराट कोहलीन लेगीत आपलो रिटायरमेंट जाहीर केलेलो आसा. आपल्या इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट करून ताणें आपल्या निवृत्तीची घोशणा केली. मैदानाचेर खेळपी खेळगडे आनी तो एक व्यक्ती जाणें म्हाका म्हजे प्रवासांत फुडें आपल्याक काडलो ताचे आपूण उपकार आठयता. हांव म्हजे टेस्ट मॅची करियराची खिणां उमेदीन याद करतलो अशेंय ताणें पोस्ट करून ह्या पोस्टांत बरोवन सांगलें. ह्या सप्तकांत रोहित शर्मा आनी विराट कोहली अशा दोन दिग्गज क्रिकेटरांनी टेस्ट मॅचींतल्यान निवृत्त जावपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. विराट कोहलीचे चाहते तांकां सद्या शुभेच्छा दीत आसा. रोहित शर्मान टेस्ट मॅचींतल्यान संन्यास घेतले उपरांत आतां विराट कोहलीन आपलो रिटायरमेंट जाहीर केलेलो आसा. काँग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर निशाणा साधत म्हटिल्लें आसा की प्रधानमंत्री जुमलेबाजी बंद करात आनी सैनिकांक राजनिती गजाली पासत पयस दवरात. भारतीय सेना पुरायपणान सक्षम आनी प्रोफेशनल आसा अशें तांच्यांनी म्हटलें आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर टिका केली आनी जुमलेबाजी बंद करा असो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक काँग्रेसीच्या वतीन दिलेलो आसा. भारतीय सैन्याक केन्ना आनी कितें कशें करप तें तांकां खबर आसा. एक तिसरो देश भारतान मध्यस्थी करून वता ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर तांच्यांनी निशाणा साधलो आनी नाना तरेचे प्रश्नाचे घडीमार पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचेर तांच्यांनी केले. भारत आनी पाकिस्तानाच्या व्हड तणावा उपरांत शेनवारा शस्त्रसंधीचो समझोता जालो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मध्यस्थी केली. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक फोन केलो आनी फोनाचेर उलोवप केलें. भारताच्या आदी पाकिस्तानान दुस्मानकाय सोंपोवपाच्या निर्णयाचेर सहमती केल्ली खंय अशें पाकिस्तानान अमेरिकेक सांगिल्लें आसा. हातूंत परमाणू बदल कांयच उलोवप जाल्ल्याचें स्पश्ट जावना. तशेंच पाकिस्तानान एक प्रस्ताव दवरिल्ल्याचें अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षान सांगलें, मात हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कांय उत्तर दिलें ना. पत्रकार परिशदेत संबोधित करतना लेफ्टनंट जनरल राजीव घई हाणें सांगलें की फाटल्या कांय वर्सां मदीं दहशतवादी कारवायांचें स्वरूप बदल्लां. निश्पाप नागरिकांचेर हल्ले जावपाक लागला. पहलगामांत लेगीत हे पाप शिगेक पावले. ताणें फुडें उलयतना म्हटलें की ड्रोन आनी मिसायलां वापरपाचे पाकिस्तानाचे प्रयत्न आमी अयशस्वी केले आनी उर्वरीत ड्रोन आमी उडोवन घातले. BSFाचे लेगीत आपूण मना काळजासावन तोखणाय करता अशें तांच्यांनी म्हटलें. भारतीय सैन्य दळांच्या ध्येयाची तोखणाय करीत तितली कमी आसा अशें तांच्यांनी पत्रकार परिशदेत संबोधीत करतना लेफ्टनंट जनरल राजीव घई हाणें म्हटलें.
तशेंच लेफ्टनंट जनरल राजीव घई हाणें उलयता आसतना विराट कोहलीच्या निवृत्ती निर्णयाचेर उलोवप केले आनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. विराट कोहली हो तांचो आवडतो खेळगडो आशिल्ल्याचे कारणान लेफ्टनंट जनरल राजीव घई हाणें विराट कोहलीच्या निवृत्ती निर्णयाचेर तांकां शुभेच्छा भेटयल्यो. कितल्याशाच भारतीया सारको म्हजो लेगीत विराट कोहली हो फेवरेट क्रिकेटर अशें तांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत उलोवप केलें. पत्रकार परिशदे उपरांत ताणें आपल्या चाहता खेळगडू विराट कोहलीचेर कांय प्रतिक्रिया दिलो. आपलो आवडतो खेळगडो कांय भारतीयां सारको आपलो लेगीत तो चाहतो अशें ताणें म्हटलें आनी रिटायरमेंटाच्यो ताका शुभेच्छा दिल्यो. भारत पाकिस्तानाच्या तणावा उपरांत उधमपुराच्या इस्कॉन मंदिरात विश्वशांती खातीर विशेष अश्यो प्रार्थना समारोह आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यक्रमाक इस्कॉन मंदिरात भक्तांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. भाविकांनी जगात शांती आनी सद्भावना खातीर एकठांय येवन प्रार्थना केली. उधमपूरच्या ह्या इस्कॉनाच्या मंदिरात भक्तांनी एकठांय येवन विश्व शांती खातीर प्रार्थना केली. सध्या भारतात जे तणावाचे वातावरण आसा ताच्या खातीर लेगीत ही प्रार्थना भक्तांनी एकठांय येवन केली आनी ह्या विश्व शांती प्रार्थने खातीर भक्तांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो. उधमपुरांतले हे इस्कॉन मंदिर. आयतारा दनपारा मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी वातावरणात बदल जावन पावसान जोरदार हाजेरी लायली. भोपाळच्या कोलार वाठारांत जोरदार पावसाक लागून रस्त्याचेर उदक साचून येरादारीक आडमेळी उप्रासली. मंदसौर, शहडोल, इंदोर, छतपूर, सागर, खरगोन आनी अशोकनगर हांगासर जोरदार वारे सयत पावसान धुमाकूळ घातलो. अशोकनगरांत बारीक बारीक झेलाची वृश्टी लेगीत जाल्ल्याची पळोवपाक मेळ्ळी. ताका लागून लोक चकीत जाले. मे म्हयन्यांत झेलाचो वर्षाव जाल्ल्याचो अणभव लोकांनी घेतलो. शेतां भाटाचें मात्र व्हडा प्रमाणांत लुकसाणूय जालें. मात पावसाक लागून लोकांक मातशी थंडाय मेळ्ळी. सोमारा पेडण्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायली. अंदू गरमेची झळ तेंगशेर पावल्या. ताका लागून वसंतराजाच्या आगमनाची सगळ्यांक आस लागून रावल्या. 27 तारखेक केरळांत मॉन्सून हाजेरी लायतलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. ताका लागून अंदू गोंयांत बेगीन पावसाची झरी बरसतली अशी शक्यता आसा. उत्तर भारताच्या कांय वाठारांनी लेगीत जोरदार वाऱ्या सयत पावसान हाजेरी लायत दमदार हाजेरी लायली. 2 दिसां आदीं मुंबय सयत महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी लेगीत पावस शिरशिरलो. पेडण्या तालुक्यांत पावसान आपले आगमन केल्ले आसतना गोंयांत हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं सोमारा सकाळीं पेडणे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळ्या पावसाची हाजेरी आशिल्ली. वाडट्या कालोरांत लोकांक मातसो थंडायूय मेळ्ळो. गोंयांत फुडले 2 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. त्याच प्रमाण वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. सध्या हवामान खात्यान गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला.